बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू बरो गवळी आमकां जिवीत दिवंक आयला आनी जिवीत दिता आसतना कसलेच तरेची अंतर करिना, पूण सगल्यांक आपल्या शेळयांक एक सारकी वागयता. असलेच जिविताचें धोरण आमी आपणावंक जेजू बऱ्या गवळ्याची विनवणेन हे पवित्र मिसाचे पेटेन आमकां सण एकल्याक आदार मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको क्रिसा क्रिसा काकुको क्रिसा क्रिसा काकुको सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओकेपणान बापा मुखार धरुया. अती करून जोम दीस मनयतात, काजराचे वरोस मनयतात. जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला, आमी मागतले म्हणून सांगला. जी आमची तरेतरेची इंटेन्सां आसा आज थावन जायतीं सोंपेपणां सरकारान आमकां फावो केल्यान आमच्या वाव धंद्याक परतून वचूंक उलो केला. तरी आसतना नेम कायदे आसात ते बरे भशेन पाळूंक गरजे भायर बेश्टीस भोंवना जावं आमकां आदार दी म्हण कुरपेन भर म्हण. ही पिडेक लागून, विसाक लागून, वशाक लागून कश्टवतल्या भावां भयणां खातीर आमी मागुया. मोगा नापुरबायेन तांची सेवा करतलीं दरेक भावां भयणी आसात. सगळ्यांचो उगडास करून हे मिसाचे भेटेन इंतेन्सांव बाबा फुडें दवरुया. कोणवड्या बाबा, पातकाच्या खोणांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सुर्गेच्या संतोसान भरलीं. तर हो संतोस सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोसाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. विद्वेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आनी भाव भयणांनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुसाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिक्का करून म्हळें, सुनोत करूंक नाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून
एकान एक इस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नगरांत आसलो आनी मागणें कोत्तना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गांतल्यान संवसारांत येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती, जनवरां आनी जिवाणी आनी अंतराळवेली सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हळें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट ते स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूंक नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतलों ते घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजारी येतावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बराबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणा म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोप्पाक पेद्रू म्हळेले सिमोनाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलेलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सुमयाच्या हे उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुमया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास आमी ठेवलो तेन्ना आमकां दिलें तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी म्हळें, म्हणटच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पुरान देवान दिलें. देवाचें उतर, देवाचें वडोवकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरयता म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या उच्चीत दोंगरांची दोयेन म्हाका वाट शिकय म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उबी रावन उद्गाराची गीत करुया. Sorvespora, zoi, zoi, sorvespora, zoi, zoi, sorvespora, zoi, zoi, sorvespora, zoi, zoi. जेजू म्हणटा हांव बरो गोळी. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजी ती
म्हाका वळखतात. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजून म्हणे हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या मेंढरां बसत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरांनूय देखून ल्हान गो येता तो देखता आनी मेंढऱ्यांक सांडून पार काडटा आनी ल्हान गो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांय पडूंक ना देखून तो पडून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरां बसत म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजेच कुशीन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ह्या आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा कालच्या दिसाक पास्कांच्या चवथी आयताराक आमी जेजू बऱ्या गवळ्या खातीर भेटलेलो हो आयतार समारंभला आनी हाचेर कालच्या दिसाक आमी नियाळ केला. आयजूय ही पुरकोटलो न्ही वाचपां बाबा ही चिंतना ही होच सुंदर हीच आयडिया आयच्या वाचपांतल्यानूय बी आमकां मेळटा आनी हेच जेजू बरे गवळ्याचेर नियाळ करूंक आयची दोनी वाचपां तुका म्हाका आपयता. बो करून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू नव्यान ताचोच उगडास करून हांव बरो गवळी अशें सांगता आनी मेंढऱ्याच्या खाशेलेपणाची खबर ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू दिता. बरे गवळ्याची खबर एके वाटेन करता जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू मुशारेकाराची बी खबर करता. बरो गवळी आपल्या शेळयां बसत जीव दिता. कसलेच तरेची अंतर हो बरो गवळी आपल्या शेळयां मदें करिना. सगल्यांक एक सारकी तो लेखता कित्याक ताचो हुस्को आनी आवडो सगळें एकूच गवळी आनी एकूच हेण जावचो. आनी ह्या बसत जेजू म्हणटा म्हजी आनिकूय जायतीं मेंढरां आसात पूण ती ह्या गोठ्यान नात. तांकांय बी हांवें हाडची गरज आनी ह्याच पासत हांव ह्या संवसारांत आयला. हेंच जेजूचें कार्य जावन गेलें. आयज पयस शिपडलेल्यांक परतून बापाच्या गोपान बापाचे वेंगेंत एकाच गोठ्यांत आनी एकूच गवळी जावंक हाडूंक जेजून आख्ख्या आपल्या जिवितान हो प्रयत्न केलो. बाबा आयच्या पयल्या वाचपांत अशें पयल्या क्रिस्तांवां मदें घडूंक ना हाचो उगडास पयले वाचपांत केला. विदेशी लोक थंयसर जुदेव लोक आसलो धर्मदूत आसले हे भावार्थी आसले ते विदेशा मदें ओन भावार्थ्या मदें आनी तांचे मदें बरेंपण नासतलें. ओन भावार्थ्यांक विदेशांक हो जुदेव लोक मानून घेनासलेलो आनी जेन्ना पेद्रू असल्या लोकां बरोबर जेवता खाता भोंवता रावता हें तांच्यांनी पळोवंक जायना देखून ते तांकां ते पेद्रूक असो प्रश्न करतात. सुनोत करी नासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण तूं जेवलोय. बाबा ह्यो असले तरेची अंतर हे जुदेव लोक करताले कित्याक सोडवण तारण फकत जुदेव लोकांक अशें ते चिंताले आनी ह्या पासत विदेशी लोकांक ओन भावार्थ्यांक ते भायर आयताले. त्या वेळार बाबा पेद्रू तांकां एका आपल्या दर्शनाची खबर सांगता. कोण परी देवान आपल्याक विंचून काडला ह्या बऱ्या वावरा खातीर
जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलूंक विदेशांक पर्यान देवान दिलोलें आसा ही समजणी पेद्रू तांकां दिता. बाफामडेनो आयच्या दिसाक जेजू बऱ्या गोवण्याची खबर आमी जेजू बऱ्या गोवण्याचेर नियाळ करता आसतना जेजून आख्ख्या आपल्या जिवितांत सगल्यांची एक सारकी सेवा केली. विदेशी पासून आसली ऑन भावार्थी पासून आसली जरी तांकां थोडे कडेन कितें कितें म्हटलें तांच्या भावार्थाची तपासणी केली पूण आखरेक तांकां मागलेले उपकार जेजून मेळोवन दिले आनी सगल्यांक तांचे गरजे प्रमाणे तांची गरज शार्ती पावयली. भावार्थी जावं ऑन भावार्थी जावं जुदेव जावं न्हय जुदेव तो जावं पूण जेजू बरे गोवल्याची वागणूक सगल्या सगळे एक सारकेची जावन गेली. आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना जेजू बरो गोवळी आमकां आपल्या जिविताची देख दिता. ताचें जिवीत आमकां एक नमुनो आयच्या दिसाक जावन येता. ताचे सारकिलें जिवीत आमी आपणावंक सगल्यांक एक सारकी आमी लेखूंक कसलेच तरेची आमच्या जिविताची वागणुकेंतल्यान आमी अंतर करिना जावंक आनी भाशेन जेजू बरे गोवण्याचें जिवीत तुजें म्हजें जिवीत जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्याच जेजू लागीं कृपाबळ मागुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. बागेंतल्या फुलांमध्ये C6 पान 30 C6 पेज 30. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये होळीतल्या धातूमध्ये ईश्वरार सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोय दाव गाडीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोय दाव गाडीस मोचे. बाफामडेनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बाबा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उत्सारा व्हडतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णतायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच आनी काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतून. हे म्हज्या उगडसा करून. Bawarta gut porgotia, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी ग्रास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखेपी तुमी चेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेब आनी सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आमच्या घराघरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. बाबा म्हणिनो, जेजू बरो गवळी आमा शेड्यांची बरे भाशेन निगा घेता. बरे भाशेन गरजेचो तो बरो तो चोरव आमकां दिता, आमकां राखता, सांबाळटा. कसलेच तरेची अंतर आमचे सवें तो करिना. आमी पुर्ती न्हय जाल्यार पासून, आमकां फावो नासतना पासून जेजू बरो कवळी आपलो मोग आनी मोयपास आमकां दाखयता. देखून देवाक दिन वाचुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाचे उपकार आठोवया आनी जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमचे दिनवास बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमऱ्यांचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बुअमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोयशिलो कोट सरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. शेड्यांक हांव दार. D46 पेज 74. D40 5 70 आनी 4. सदां सांगता शेड्या गांवदार म्हजे वरवीं भितर चल्या कोणूय तो जावं जातलो साल्वार जोरो ताका सुबा उदार देवता विस्वासात आसूचे आमार शेड्या घोड्या जेजू एकाच इंडान दवरचो देवता विस्वासात आसूचे आमार शेड्या घोड्या जेजू एकाच इंडान दवरचो. कोरोना व्हायरस हे पिड्याड देवाचे काकलुतीचे मागणे. सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मुटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी विखी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चौक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोत विपाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक
तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलां म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर भावार्थ ठेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवून दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं, जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे समरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. शेवटाचे गायन गावुया. पवित्र सोबे पासत E8 पान 201. E8 पेज 81. पवित्र सोबे पासत आर्गा तुका बाबा, आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बाबा, सगल्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बाबा, आर्गा आर्गा तुका बाबा. जेजू आमचो गुरू, जेजूचे शिसामी, जेजू आमचो गोडी, ताच्यो शेड्यो आमी. जेजू आमचे मोसो,